गोंय सरकारान रियल एस्टेट रेग्युलेशन कायद्याखाला अपिलेट ट्रिब्युनलाचे नेम अधिसूचित केल्यात. मात राज्य सरकारान रेरा कायदोच इतलो पोकळ केला की अथॉरिटीक व्हडलीशी पावर उरना. ड्राफ्ट नेमाप्रमाण चूक करतल्यांक बंदखण वा ख्यास्तीची तरतूदच ना. फक्त फायन दवरल्या, ती बी केंद्रान दिल्ल्या फायनीच्या अर्धान. रेराचे नेम अधिसूचित जावपाचे आसात. त्या खातीर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशनाक प्राज 31 डिसेंबर मेरेन वाडोवन दिला. स्पेशल रिपोर्ट. रियल इस्टेट रेग्युलेशन आणि डेव्हलपमेंट प्राधिकरण हाताळटा त्या केशींनी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यान दिल्लो न्याय मानवना जाल्यार लोकांक अपिलेट ट्रायब्युनला कडेन वचपाचो मार्ग दवरला. ह्या ट्रिब्युनलाचे नेम गोंय सरकारान अधिसूचित केल्यात ते अशे: रेराचे अपिलेट ट्रिब्युनल. ट्रिब्युनलाक एक अध्यक्ष आनी 2 वा चड सदस्य पूर्ण वेळ आसतले. अध्यक्ष सदस्यां मदीं एक ज्युडिशियल, एक प्रशासकी वा टेक्निकल मनीस आसूंक जाय. अध्यक्षाक हायकोर्टाच्या न्यायाधीशा इतलो आनी सदस्याक मुखेल सचिवा इतलो पगार आसतलो. मात गोंयांत रेराचो मूळ कायदो पोकळ केल्ल्यान रेरा ऑथॉरिटी आनी ट्रिब्युनलाक जाय तितली पावर ना. गोंयचे रेरात ख्यास्त नाच, फायनूय अर्दी. कलम 59(2) प्राधिकरणान प्रमोटराक दिल्लो आदेश पाळना जाल्यार 3 वर्सां मेरेन बंदखण वा प्रकल्पाचे 10% फायन. गोंयच्या कायद्यात प्रकल्पाचे 5% फायन ती 20% मेरेन वाडपाक शकता. कलम 64 अपिलेट ट्रिब्युनलाचो आदेश पाळिना जाल्यार 3 वर्सां मेरेन बंदखण वा प्रकल्पाचे 10% फायन. गोंयच्या रेरात प्रकल्पाचे 5% फायन ती 20% मेरेन वाडपाक शकता. कलम 66 रियल इस्टेट एजंटान अपिलेट ट्रिब्युनलाचो आदेश निर्णय पाळना जाल्यार 1 वर्सां मेरेन कादय वा 10% फायन. गोंयच्या रेरात प्रकल्पाचे 5% फायन ती 10% मेरेन वाडपाक शकता. कलम 68 एलॉटीन एपिलेट ट्रिब्युनलाचो आदेश वा निर्णय पाळना जाल्यार 1 वर्सां मेरेन कादय वा प्रकल्पाचे 10% फायन. गोंयच्या रेरात प्रकल्पाचे 5% फायन आनी ती 10% मेरेन वाडपाक शकता. न्ही, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे पर्यंत पावूंक सोदता इतल्या खातीर की रेरा एक्ट आमी बरे पैकी एक्सेप्ट केल्लो आसा. आनी जर पळयलें जर जायत, कोणेय रेरा एक्ट जर वाचलो जर जायत जाल्यार तांकां कळटलें की इट इज कंज्युमर फ्रेंडली. तातूंत भितर बिल्डर फ्रेंडली अशें कांयच वस्त ना. प्रत्येक गोश्ट जी आसा कंज्युमराच्या हिता खातीर केल्ली आसा. जी गोश्ट आमी एक्सेप्ट केल्ली आसा. आतां गोवा रुल्स रेग्युलेशन म्हणले जर जायत जाल्यार एक्टा अनुसरूनच तांणी केल्ली आसात आनी ज्यो तांची डिस्क्रिशनां आसात, ज्यो रिलॅक्सेशन दिवपाची त्यो तांणी दिल्ली आसात. तर व्हेरी फ्रँकली सांगपाक म्हणलें जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान जावं प्रेसाच्या माध्यमांतल्यानच आमचे पर्यंत पावतात बातम्यो की तांणी पेनाल्टी कमी केल्ली आसा जावं इम्प्रिजनमेंट बरयलें ना. आमी तर त्या पर्यंत पावलेच ना, कारण आमकां रेरा इम्प्लिमेंट करपाचो आसा. आमकां रेरा लावन आमचो कायदो आमकां लावन घेवपाचो आसा. सो जेन्ना आमी रेरा एक्सेप्ट करतात आनी फॉलो करतले जाल्यार तो पेनाल्टी पर्यंत, म्हणजे पेनाल्टीचो विशयच आमी कांयच डिस्कस केल्लो ना. रादर आमी इवन जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन सजेशन्स घाली तेन्ना आमी सजेशन्स आमकां जे इम्प्लिमेंटेशनाक त्रास जातात हातूंत भितर थोड्योश्यो आमची डिफिकल्टीज अशे पद्दतीची डिफिकल्टीज आमी तांचे पर्यंत पावयलेले आसात. आतां म्हाका समजना की प्रेसार माध्यमांतल्यान कित्याक परत परत हो विशय उचल्लो वता की जेन्ना बिल्डराक पनिशमेंटूच दिलो, ताका इम्प्रिजनमेंट केलोच जाल्यार हो रेरा एक्ट वेवस्थीत जातलो असो हो विशय म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात न व्हरता आमी रेरा एक्ट पयलीं आमकां इम्प्लिमेंट करून घेवया. रेरा एक्टाचेर आमी पयलीं आमची जे वर्किंग आसा तें पयलीं स्ट्रीमलायन करून घेवया. गोंयांत सध्या रेराच्या ड्राफ्ट नेमाचेरूच कारभार चल्ला. ड्राफ्ट नेम आशिल्ल्यान प्रकल्पाचें रेजिस्ट्रेशनूय सुशेगाद चल्लां. सरकारान प्रकल्प रेजिस्टर करपाची ऑक्टोबराची डेडलायन फुडें धुकलून 31 डिसेंबर केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. रोटरी क्लब पणजी आनी कुंडय पंचायतीन मेडिकल कॅम्प घेतलो. हेल्थ वे आनी जीएमसी एकठांय कॅम्पात वांटेकार जाल्ले. हे फक्त हांव म्हणजे पणजे पुरतें उलयतां. आय एम नॉट गोवन इन पणजे, आय एम नॉट गोवन इन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आमी केलें तें प्रियोळांनी हांगा आमच्या पणजे. पूण समवेर म्हाका दिसता अजून लोक तशेंच आसा. आमचे अशे वाडे आसा, मडकय असो, प्रियोळ असो, शिरोडा असो किंवा सत्तरी विभाग असो, की अश्यो गोश्टी अजून पसून तांचे पर्यंत पावना. आनी त्या खातीरूच आमचो प्रयत्न आसता की अशे जर कॅम्प ऑर्गनायज जाले जाल्यार नक्कीच ताका चालना दिवपाचें काम आमचे कार्यकर्ते, आमची पंचायत आनी स्वता हांव मुद्दाम करता, कारण ताची गरज आसा.
समाजात सुद्धा बऱ्यो गोष्टी तुमच्यो म्हणटात त्यो दितलो जाल्यार प्रत्येकान एकठांय येवन तें काम केलें जाल्यार समाजात दिता त्यो गोष्टी तांचे लोकां पर्यंत पावता. ओल्ड गोवा पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जाली. पंचायत वाठारात कामां आनी कोयराचो प्रस्न तडीक लावपाक पंचायतीन 2 समित्यो नेमल्यात. तेन्ना आमचे 2 कमिटी काडपा आशिल्ल्यो, एक डेव्हलपमेंट कमिटी आनी एक बायो कमिटी. हे दोनूय आमी कमिटी काडलेले आसा आनी इतलेच 2च हे आशिल्ले ते काडून आमी सोंपयल्ले आसा. तेन्ना लोकांनी बरें कॉपरेट केलें. वॉर ऑन कोंकणी फिल्माचे 25 शो मडगांव रवींद्र भवनात जाले. आतां खंय हें फिल्म गांवागांवांनी पावोवपाचो तांचो टार्गेट. म्हज्या आनी कोण दुस्मान आसूं शकता? तो पी.के. बोरकार, गोंयचो मिनिस्टर. माथ्याच्या केसार ते पांयांचे नाक्षे मेरेन तो एक घातकी आनी खरप. पूण म्हजे ताजे कसली दुस्मान काय? ह्या गांवान करप्शना वयर आवाज उठोवपी तो ताचो दुस्मान. रवींद्र भवनाक मारगांव सिल्वर जुबली शो मनयता आनी हे सिल्वर जुबलीक आमी बरे भाशेन जावन रवींद्र भवनाक सगळे रवींद्र भवनाक वास्को या कुरचोरे मारगांव तशेंच आमी हनुमान थिएटर म्हापसा आनी तोच भाशेन मार्किनेस पॅलेस ह्या थिएटरांनी आमी हें फिल्म दाखोवन आमी सिल्वर जुबली कंप्लीट करता. आनी तशेंच आमी हें फिल्म गांवांनी व्हरोंक आनी तांकां आमी सगळ्या गांवच्या लोकांक हें फिल्म बरें फिल्म म्हणून दाखोवपाक तांकां आमी सगळ्यांक आमंत्रण करता येवन पळोवचें म्हणून हें फिल्म विलेजांनी येवन पळोवचें आनी तुमी सगळ्यांनी आमकां आदार दिवचो. व्हडले व्हडले मनीस आहा ताणें मातशें मुखार सरून हें फिल्म दाखोवपाक आदार करचो लोकांक. सो हें एक बरी एक घडणी कितें घडलेली घडणी आहा ती लोकांच्या मुखार पावपाक पॉलिटिशना वयर आमी हें फिल्म केल्लें आसा. पॉलिटिशन लोकांक फटयता आनी लोकांक हे भाशेन चिटींग करून आपलें कामां करून आपलें पोटान भरूंक सोदता. गोंयची दिवाळी नरक चतुर्दश ते व्हडले दिवाळी मेरेन. ते निमतान गोंयांत वेगवेगळे कार्यावळी जातात. खोर्ले म्हापच्या सातेरी देवीचो उत्सव, पालखी आनी भुरग्यांनी दिवाळेक बांदिल्ले किल्ले. दिवाळीच्या निमत्यान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातात. रायबंदरा सांपेर तुळशीदास कवळेकरान केल्लो हो श्रीकृष्ण देखावो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.